मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची बसका जाली। तांची पगार वाड करपाची जी मागणी आशिल्ली ती फाटले 3 म्हयने जाले मान्य जाल्ली आसा। 10,000 वेल्यान 15,000 पगार केल्लो आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी मेन म्हणले जाल्यार आमचे फायनान्स हेजेर बरेचशें डिस्कशन जालें। बाकीचे जे आमचे प्रश्न आसात म्हणजे सनसड्याचो, दुसरे मागीर रोड मागीर आमी पेरिया श्रद्धांजली तुम्ही आज गाडी नासतना कसो जिल्हा पंचायत आणि जिल्हा पंचायत गाडी खातीर किती तुम्ही टेंडर काढता? जिल्हा पंचायतीचो टेंडर काडलेलो गाडयेचो। टेंडर गाडी चलताली, गाडी टेंडर सोंपलो, टायम तेगे सोंपलो। टेंडर सोंपतकीर परत एस्टिमेट करपाक येता तो एस्टिमेट करपाक फाल्यां सगळें एस्टिमेट रेडी जाला आनी मागीर ते जीएसटी 20% जीएसटी घालपाचें 12% कितें ती घालची अशी म्हण सर्कुलर येयलो। तेका लागून मातसो डिले जालो, नाल्यार गाडी आमकां वाड्या नासलेली। जिल्हा पंचायत हो टर्म काबार जावपाक 5 म्हयने उरले। सो तुम्ही सॅलरी वाडोवन सरकारा कडेन मागलो न्ही, तेजी खंय पावलां? तुमकां दिसता तुम्ही सॅलरी लास्ट तुमकां सॅलरी वाडयली 10 आसले ते 15 केल्या। जालें केन्नाच्यान जालें? 3 म्हयने जाले। 3 म्हयने जाले। हय 3 म्हयने जाले। येयले पयशे येयले। पण दुसरे आमी आतां फाल्यां आमी केले हेजे विशय आसा। फाल्यां आमकां अपॉयंटमेंट आहा सीएमा कडेन 5:30 आमी हे सगळे इश्यू जे आसा ते फाल्यां डिस्कस करतले। आतां आमचे फक्त 5 म्हयने उरल्या। 5 म्हयन्या भितर आमकां आतां खुबशें कितें करतलें आसता। जितलो आमकां फंड्स मेळपाक जाय आसलो तो मेळना, कमी मेळ्ळो आनी ताका लागून आमी फाल्यां आतां सीएमा कडेन डिस्कस करतले। Earlier registered contractors by quotations, since we are in a hurry now, registered dealers. आज आम्ही मागले